Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. एक म्हणजे बरी गोष्ट आज घडल्या जे कितें तांणी मागिल्लें म्हणजे स्पेशली जे पिटिशनर आसा तांकां क्रॉस एक्झामिनेशन इज डिसमिस्ड बाय द स्पीकर आणि सेकंड एप्लिकेशन तांणी डॉक्युमेंट आनी दिवपाक जाय म्हणून घातिल्लें त्याच्या विशीं आमी पयलींच आर्ग्यू केल्लें आसा की हाचे फुडें आनी ते डॉक्युमेंट्स बी जावं धरचे न्हय इज एनी पॉसिबल शेवट स्पीकर कितें डिसायड करता ताजेर हें सगळें आसा. एक बरी गोष्ट जाली म्हणजे तांचें एप्लिकेशन इज डिसमीस आज ही एक बरी गजाल. इमिजिएट आतां सुप्रीम कोर्टांत येता ते एप्रिलांत हें हियरींग आसा त्या वेळार कितें जातलें आमी खबर ना. एप्रिलांत डेट दिल्या. म्हाका इतलेंच दिसता स्पीकर हो फायनल ऑथॉरिटी ह्या हेका दिवपाक आनी ताणें तें पयलीं दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. डेट कितली दिल्या तुमकां? आतां परत सुप्रीम कोर्टाने डेट लिस्टिंग आनी दिल्ली ना. You said there are multiple applications. Two applications were filed. One was for production of a document, one was for cross-examination. So as far as the cross-examination is concerned, that has been rejected today. So one application, one more application. One more is alive and the main matter is alive. The hearing was only for limited purpose of this, pronouncing order. That application we have already argued along with the main matter on merits on the last occasion.